आधार कार्ड एकदम गरजेचे, मात खुबशा लोकांच्या नावांनी जाल्यार कांय लोकांच्या जन्म तारखेत मिस्टेक जाल्या। लोकांची गैरसोय जावची न्ही म्हूण मंत्री जय सळगांवकारान गिरी आधार कार्ड कॅम्प आयोजीत केल्या। सध्या 3 दिसांची मुजत आसा, मात लोकांची मागणी वाडल्यार दीस वाडयतले म्हूण मंत्री सळगांवकारान सांगला। गिरीच्या नाडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकर। खूपशा लोकांचा डिमांड आसलो आणि खूप प्रॉब्लेम फेस करताले विथ रिगार्ड टू आधार कार्ड। आणि आधार कार्ड थोड्यांची नावां चुकलेली, थोड्यांची सरनेम चुकलेले आणि एका लागून तेंचे तो टॅली जायनासलो। खूप कडेन जेन्ना वयताले ते आधार कार्ड प्लेस करताले, जावं दुसऱ्या तेंचे इलेक्शन कार्ड प्लेस करताले, तेन्ना खुबशे नांवांनी प्रॉब्लम जाता। स्वता आय एम फेसिंग दॅट प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू म्हणजे बायलेचे सेम साळगांवकर आसा पळय, GAONKR आसा पळय, ते GAOMKR केल्लें आनी तेका लागून तेजो खंयसरूय गेल्यार आधार कार्ड तिका प्रोड्यूस करपाक प्रॉब्लम जाता। तर अशें खुबशा लोकांचो प्रॉब्लम आसा हांव जाणटा। तशेंच थोड्यांनी आधार कार्ड आजून करूंक ना, तेंका लागून हो कॅम्प आसा। आधार कार्ड आयज सगळ्यांक खबर आसा गरजेचें आसा। प्रत्येक जी गव्हर्मेंट स्कीम आसा ती थ्रू आधार कार्ड थ्रू जाता आनी आधार कार्ड एक आयज मेन डॉक्युमेंट जाल्लो आसा। आयडेंटिफिकेशन मागता जाल्यार कोण आधार कार्ड आदी रेशन कार्डाचेर जातालें, पण आयज आधार कार्ड कंपल्सरी केला गव्हर्मेंटान। प्रत्येक स्किमीक आधार कार्ड कंपल्सरी केला। आतां आधार कार्ड मदीं ड्रायव्ह जाल्यो आनी अशें जालें की आधार कार्ड करून सो आफ्टर सबमिशन परत तेका करेक्शन करपाक मेळनासलें। कित्याक आधार कार्ड केलें की फायनल ऑल ओवर इंडिया यू कॅन डू ओनली वन आधार कार्ड खंयसरूय गेल्यार। आनी हेका लागून खुबशे आमचे लोकांचे फायदो जाला, जो स्थायीक लोक आसा तांकां दिसता की जे मायग्रंट कोण येता आनी मायग्रंट इतर भागांनी आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड करता, हांगासरूय इलेक्शन कार्ड करता, पण हेका आधार कार्ड खंय तरी म्हाका दिसता तितून एक सेग्रिगेट करतलो। यू कॅनॉट हॅव 2 आधार कार्ड एट वन टायम। 2 कडेन आधार कार्ड करपाक मेळना, एकूच आधार कार्ड जातलें। आनी हेका लागून म्हाका आयडेंटिफिकेशन आनी लोकांक टू चूज बाबा आपूण हांगासरलो रहिवासी काय आपूण ह्या भागाचो रहिवासी हे फायनली डिटरमायन करपाचो एक असो डॉक्युमेंट आसा, एक बरो डॉक्युमेंट आसा। आनी म्हाका दिसता हो सगळे कडेन पावपाक जाय। प्रत्येक एवरी पर्सन शूड हॅव आधार कार्ड। म्हणजे आयज भुरग्यांक सुद्दां कंपल्सरी केला, भुरगे जे अंडर एज आसा, जे आयज मायनर म्हणटात तेंचे कडेन आयज आधार कार्ड, तेंकांय आधार कार्ड दिलें वयता। तर खुबश्यो गव्हर्मेंट सवलती ज्यो आसा, सो एसिस्टंट्स मेळटा, जे गव्हर्मेंट फेसिलिटीज मेळटा, हे थ्रू आधार कार्ड जाता। म्हणून पंचायत मेंबरा कडल्यान डिमांड आसता की आमच्या लोकांचे आधार कार्ड आयज थोड्यां कडेन आधार कार्ड ना, तशेंच थोड्यांचे आधार कार्ड करेक्शनाचे जो संबंध आसा, जे रिक्वायरमेंट आसा ते करचे म्हणून। तेका लागून असली म्हाका येयलो ते गिरी वाठारांच्यान म्हाका हो डिमांड येयलो पंचायत मेंबरा कडल्यान, प्रकाश बोरस्करा कडल्यान, सरपंचा कडल्यान, डेप्युटी सगळ्यांनी मेळून म्हाका सांगलें की आधार कार्ड एक कॅम्प गरजेचो आसा, लोकांचो डिमांड आसा। तेका लागून आयज हो कॅम्प आमी हांगासर आयोजीत केला। कॅम्पाक चड एक पयलें स्टार्टींग चिंतलें की एक दिसाचो कॅम्प घेवया, पण जेन्ना लोकांचे रिक्वायरमेंट, लोकांचे डिमांड जेन्ना पळयले तेन्ना 3 दीस केला। आनी हो आमी एक्सटेंड जर लोक तरी जर कोणाचे जावना, तरी जर कोणाचें उरला जाल्यार वी वील एक्सटेंड हो कॅम्प आनी थोडे दीस आमी एक्सटेंड करुया। आनी सगळ्यांक जेंचे आधार कार्डाची रिक्वायरमेंट आसा ती सवलत आमी पुरी करपाचो प्रयत्न करता।